नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओंतल्यान हांव वनिता नायक कुमटाची उलयत आसा. सर्व प्रेक्षकाले मनपूर्वक स्वागत सुस्वागत. कुमटा परिमळो हे कार्यक्रमा खातीर आज आमगे बरोबर आसाची श्रीमती जया शानबाग कुमटा. नमस्कार. नमस्कार वनिता. हांगे सांचो परिचय हांव आतां करून दिता. हांणी 21 वर्ष धन कुमटेचे कीर्तिवंत कोंकण एज्युकेशन ट्रस्ट हे शिक्षण संस्थेचे बालमंदिराचे शिक्षिके जावन आसाची. अनेक चेडूं लावय म्हळ्यार हलव मक्कळ ताई अशी हांकां म्हणटाची. हांगेल जन्म आनी बालपण सिद्धापुरांतले एक सान गांवांत जालो. हांणी SSLC नंतर NTC ट्रेनिंग घेतिल्लें आसा. 10 वर्ष हिंदू सेवा प्रतिष्ठान बँगलोर हांगा त्यांनी काम केलें. राष्ट्रसेविका समिती, विश्व हिंदू परिषद, भगवत गीता अभियान, युगादी उत्सव समिती, गोरक्षा समिती हे सर्व संघटनांतू त्यांनी सक्रिय जावन सदस्य आसाचे. सान चेडवांक घेवन आध्यात्मिक नाटक त्यांनी सादर केल्या. उदाहरणार्थ रामायण, महाभारत, भगवद्गीता, कृष्णलीला अशी अनेक. हे सर्व तुमगेल कार्यावळी पळयल्यारी पुरो वेळ तुमकां मेळचे कश्ट अशी म्हाका दिसता. ते तुमी कशी मॅनेज करताची? SSLC जाले तक्षणाची मनशाक एक तरी मुखार सीख कामून उरता. पूण हांव नर्स ट्रेनिंगा वता म्हणून बापायक सांगलें. बापान म्हाका नर्स ट्रेनिंगा पेटयलें ना. कडेरी नर्सरी ट्रेनिंग आसा तें वचचें म्हणून सांगलें. म्हाका तें कसं म्हणून कळना. कडेन नर्सरी ट्रेनिंगा आयली नंतर हे सांचेडू आसन ती वचचें. म्हाका सांचेडू म्हळ्यार पयलींच्यान मस्त प्रिती. ते खातीर हांव तें ट्रेनिंग करून घेतलें. ताजे नंतर मुखार एज्युकेशन मंदुरसीचें जालना हांचे भितर खंय तरी एक छान काम सोदूंक घेवं म्हणटना बेंगळूरच्यान हिंदू सेवा प्रतिष्ठान म्हणले एक संस्थे मेळ्ळें. तांत आमकां बरें शिक्षण मेळ्ळें. ते संस्कारयुक्त शिक्षण बरें दिलें. ते आमकां अट्टू आमचे कडेन आमगे 4000 बायलांक ते बरें शिक्षण दिलें. तांचे भितर म्हगेले 2 आक्का माया प्रभू, छाया प्रभू तांणी बी हे अंत भितर तांणी शिक्षण घेवन बरें करून आसात. ताजे नंतर हांव तांचे भितर 10 वर्स सेवावृत्तीच्यान सेवा घेतलें. कडेरी एक 10 वर्स नंतर गांवां आयलें. गांवां आयले कडेन एक अंगणवाडी एक 7 वर्स केलें. तांचे भितर बी दुसरें नमनी शिकलें. आनी चेडूं वाचून ती सांज चेडूं वाचून ती उरचें. कडेन लगीन जालें. लगीन जाले नंतर कुमटा गांवां म्हगेलो घोव पांडुरंगोटल्या भितर काम करता. कुमटा हातूंत भितर मॅनेजर जावन. ताजे नंतर हांव कशें केलें, म्हाका शिक्षण वेस्ट जावचें ना. हांव खंयचे तरी एक बरे संस्थेंत हांव काम करता. म्हगेले चेडवाक शिक्षण दिवं म्हणल्यार जेन्ना हांव कशें केलें की म्हणून हांगे एप्लिकेशन घालें. कोंकण एज्युकेशन ट्रस्ट प्रतिश्ठीत संस्थेंत म्हाका शिक्षक जावन काम मेळ्ळें. म्हाका हिंदू सेवा प्रतिष्ठान वाट दाखील संस्थे जाले री. म्हाका दारी वाट दाखील संस्थे जाले री. हे कोंकण एज्युकेशन ट्रस्ट म्हाका बेळसील संस्थे. ताजे नंतर हांव ताज्यान बरें एक वेदिकी घेवन तांचे भितर हांव उरिलें. ते केंद्र बिंदू जावन दवरून उरील ಒಟ್ಟು तुमी सांगिल्ले संघटने भितर हांव काम करता आसा. तुमी सांगिल्ले म्हाका 24 गंटे म्हाका उजयना. आतां तूं सांगिल्ले प्रकार तुगेले 2 आक्क बी हेची हंतो आसाची कामान तूं म्हणून तुमगेले रक्तान तूं ते आसकीत की म्हणून म्हाका दिसता आसा. आतां घरचें काम, संवसार अनेक जबाबदारी उरता. ती पूर्ती करपा लेगीत तुका कोणाल जास्त सहकार्य मेळ्ळें? म्हाका घरचें काम, शालेय काम, नंतर मागीर विविध संघटनेचें काम ಒಟ್ಟು करच्याक म्हाका म्हगेले घोवाले संपूर्ण म्हाका सहकार. कारण म्हणे तुगेलें शालेय काम जालें बस तुका आनी बाकीचें कसलें नाका म्हणून म्हगेल्या घोवान म्हाका म्हणलें. म्हाका हे ಒಟ್ಟು संघटने काम करचें म्हगेल्या घोवान म्हाका संपूर्ण सहकार दिवन म्हाका ಒಟ್ಟು हाका प्रोत्साहन मेळ्ळें म्हगेल्या घोवा. म्हळ्यार कोणाल तरी सपोर्ट सहकार्य उरल्यार आमकां काम करच्याक अनेक स्फूर्ती येता. हे तुगेलें उदाहरण. पण एक सर्वांक आवडतली तशी शिक्षक जावन आसता. ते करचे कामान तुमकां आसक्ती उरका. नवीन नवीन विशय आतां चेडवांक सान चेडवांक आमी पद शिकयताची ती तिची करनाशी नवीन नवीन शिकता पडटा. तूं बी ते नवीन पद शिकयल्यार तांकां आनी चड उमेद येता. तशें कसले तुगेले प्रयत्न उरतवे? हय म्हगेले आजी हांव शिकेका जाल्यार आज एक फाल्यां एक पद शिकेलें म्हळ्यार कडेन फाल्यां परत आनी कसं पद शिकयचें आनी दुसरें कसं तरी चेडवाक हें करचें.
ते म्हाका हें करता हांव तरी योचन करता हांव शिकयलें 4 दिसा पयलीं चेडूं म्हाका मिस बेरे हाड कर दुसरें शिकोवन दी दुसरी काणी शिकोवन दी अशी कस तरी म्हणटा कित्याक हांव ताजे बद्दल बेगीन विचार करता आजी दुसरें खंयची पद शिकिली दुसरें खंयची काणी चेडूवाक हांव प्रिती बेळसंगीच्या चेडूवाक बरें एक हें दिवच्या आनी हांव खंयची नमनी दुसरें हें करता म्हूण तें हांव विचार करून चेडूवाक हांव शिकयता तांच्या चेडूवाक आनीक खुशी जाता. शिक्षिकेले विचार सकारात्मक उरल्यारी म्हळ्यार पॉझिटिव्ह एटिट्यूड उरल्यारी चेडवांक एक बळ उमेद मेळटा. ताचे खातीर तुका कसलेच जास्त उपयोग जालो म्हळ्यार तूं भगवत गीता बियान बी केला म्हणटा ताचो कसले हांगा उपयोग जालो वे तुका. हय म्हाका हांव चेडूवाक संतीक उरका म्हळ्यार म्हाका मेन जावन सहने ताळमे उरका ते चेडूवाक आजी 3.5 वर्सां चेडूं येतात 3 वर्सां चेडूं येतात 6 वर्सां चेडूं येतात ते ಒಟ್ಟು लोकांनी विचार एक नमने उरता. हांव ते 3.5 वर्सां चेडूं वचून ती कशी उरका 5 वर्सां चेडूं वचून ती कशी उरका सगळें विचार ते ಒಟ್ಟು चेडवाल मानसीक जावन हें करून न्हू हांव ते चेडवाक खंयची नमनी हांव ते चेडवाल मेंटेलिटी पळोवंक न्हू हांव ते चेडवाक हें करता. वय बा आतां आमकां घरान तुजी कोणी सोयर येताची तेन्ना 4 चेडूं म्हळ्यार आमकां कंट्रोल करचें जायना ते मागीर तूं इतले चेडवांक कंट्रोल कर की तुका उठो ते भगवत गीतांतले तांतुले म्हाका उपयोग जाता. हें मेळ्ळें म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार 60 चेडूं म्हाका एक करूंक घाल म्हाका दिली तरी हांव रडतलो चेडवाक हें हां तेची विचारचें आशिल्लें हांवें नेक्स्ट आतां बाल मंदिरांत तुमी शिक्षिका मागीर प्रति वर्स नवीन शाळेची चेडूं तांतून म्हाका दिसता 60 म्हळ्यार 60% चेडूं रडताची भिवन उरताची तांकां तूं कशी हँडल करता. हांव ಒಟ್ಟು चेडूं एक म्हणटा तूं न्हू पयलीं सांगलें न्ही हांवें ते कारण हांव कसो करता म्हळ्यार चेडूं म्हाका शिकीच आसतना बरी तांकां रडतल चेडवांक हांव एक मंत मस्त म्हाका जावं उकळून घेता. थोडे चेडवांक पांयार घालून दवरून घेता थोडे चेडवांक हांगा अशी करून ಒಟ್ಟು रडतल चेडवांक बाकी चेडवांक आटगे सामान दिवन तांकां सोड सोडता बाकीचे रडनाशिल्ले तांकां ते प्रितीन तांकां ते करून घेवन तांकां समाधान जालें कळ्ळें तांकां इतले पद काणी खेळचे ಒಟ್ಟು करून सुमार एक 4-8 दीस तांचे चेडवां आमी गेले ಹೊಂದूंक प्रयत्न करता. तांणी कशी मागीर ಹೊಂದूंक घेतलें तेन्ना तांणी आवय लोकांक तांणी हें करपाची मागीर संतिकाची तशें हांव चेडवाक हें करून घेवन मॅरी चेडवांक वातावरण कशी घरचें वातावरण अशें जावं तशें तूं निर्माण करता आनी एक ती चेडवां मिक्स जावन वताची. चेडवांक संस्कार घरा सावन घडचे तात नंतर ती शाळेत वताची थंयचें वातावरण अनुकूल उरपाक त्या प्रकारे तूं करता आसा ते खुशी विशय. आतां तुगेले स्ट्रेंथ म्हळ्यार ताकद कसले जिवनांत तूं ना जाल्यार तुगेले विकनेस म्हळ्यार तुका कसले दिसता की हो म्हगेलो उणेपण आसा म्हणून अशी खंयचे विशय. म्हाका ताकद कसो म्हळ्यार हांव एक प्रतिश्ठीत संस्थेत एक काम करता आसतना मागीर एक आडळत मंडळीन दवरता मागीर एक नंबिके विश्वास आनी चेडवाल आवयन दवरलें मागीर एक प्रीती तदनंतर आमगेर हांव बाकी संघटने भितर काम करता लोकांक दवरलें मागीर एक विश्वास आनी नंबिके प्रीती विश्वास हेची म्हाका एक ताकद. तदनंतर हांव सकाळच्यान सांजेर एक 4:30 घरा गेले रे शाले 9 गंटे घरा गेले रे शाळा सोडले रे रात्रीक 9 गंटे तक 8:30 गंटे तक म्हाका कसो तरी कार्यक्रम उरता घरा येचे तांतुल्यान म्हाका घरा लोकांक बी म्हाका सपोर्ट ते जाल्यार हांव तेची बी म्हाका एक ताकद मागीर गोवाल बी एक ताकद कडेन म्हाका पूर म्हणलें जायना सुस्त म्हणलें जायना हे कामांत हे तुगेलें हे मागीर ताकद मात विचारता मिस तुमकां पूर बी जायना तुमकां सुस्त बी जायना तुमी कशी अंत भितर हें जावं तुमी देवान अनुग्रह मालगड लोकांक आशिर्वाद ते ताकद म्हाका. बरोबर आसा. आतां तुमी तुमगेलो उत्साह ताकद उठून सांगलें आतां पळय ते चेडवांक तुमी एक सांबाळका जाल्यार तांकां तुमगेचेर विश्वास उरका पडटा आनी त्या प्रकारे तुमी उठून वागताची बाकी उठून संघटना वताची तुमगेले हॉबीज केन्ना पूर्ण करता तुमी. हांव म्हगेले हॉबीज केन्ना पूर्ण करता म्हणल्यार ते मोमेंट म्हाका मेळ्ळे म्हणल्यार हातांत भितर हें करून घेवन सोडता. हांव हॉबीज म्हूण सांग म्हाका नाटक म्हळ्यार प्रिती चेडवां डॅन्स करचें म्हळ्यार प्रिती पद शिकचें म्हळ्यार प्रिती वटेन उगी कसो हें करचें म्हळ्यार म्हाका ते हांव पयलीं हें करना पयलीं म्हाका कसो तरी येता म्हूण कळ्ळें तांतूंत भितर हांव फुल्ल हें करून घेता इनवॉल्व जाता आनी चेडवांक ते हें करता शिकयता. तुजी तुगेले हॉबीज जावन तांत जावन जाता आनी विचार करता उरता काम करता आज फाल्यां कसो करचें आज खंयचें पद शिकचें कसो हें करचें नाटक कशें करचें खंयचे नमने हांव एक बरेंचें म्हणटा आईर फुडें पटपट तें बरोवन घेवन सोडता कस तरी पॉयंट कसो तरी आसलें आनी तसलें एक कसो तरी एक करून एक विचार करता. म्हळ्यार एक इतलो मोठो काम करतले ते तूं नोट आउट करता आनी ताज्या माची
मुखार करत होता हे बरे वाटतं. मनांतून नोटोट करून येता. घर घर कोंकणी हो एक उपक्रम तुम्ही केला म्हणून हांव आयकल्लें, त्याचे बद्दल थोडं सांगता? कासरगोड माम गोतोर तागेली एक आशिल्लें ताणें घर घर कोंकणी उठ्ठो तांच्यांनी येवन कुमटा भितर मेळयलें. सुमार इतली घर लोकां करताना घर घर कोंकणी म्हळ्यार हे कोंकणी घर घर लोकां बी कळका, आजबाजी लोकां बी कळका म्हूण ताणें एक घर विंचून न्हू त्या घरा सुತ್ತमुतलो एरिया सुमार 25-30-50 लोकां ಒಟ್ಟು करून न्हू ताणें ते एक कार्यक्रम म्हण करचे. ते कार्यक्रम करून तांचे भितर ಒಟ್ಟು लोकांक परिचय करचे आनी ताणें ते घर घर कोंकणीचे कसे विशय म्हूण सांगचे आनी कोणाक ते सन्मान पडटा लोकांक एक सन्मान करचे. हांव ते एक कोंकणी यंत्र भितर भारतीय एक सब्जेक्ट घेतिल्ली देखून हांव कोंकणी यंत्र सेव केलें देखून चिन्न मामान आनी चिदानंद भंडारी आमगे स्कुलासर येवन मागीर घरा येवन म्हाका तांणी सन्मान केल्ले आसा. कोंकणीचो प्रचार आनी आनी केलें शिक्षण शिक्षकी कोण आसाची तांकां येवन तांणी हे केलें सन्मान. आतां तुवें 10 वर्ष हिंदू सेवा प्रतिष्ठानात तो काम केलं म्हणे, ते कसलं काम बेगीन सविस्तर सांगेत. ते सेवे म्हणले एक अंत भितर योगा सेवा वृत्ती सेवे मेगेल जीवन सेवे मेगेल वृत्ती तांतू पगार कमी. हांव 200 रुपयाच्यान काम केलें. 84 इसवीच्यान 200 रुपयाच्यान हांव काम केलें तांचे भितर. आतां तांणी मस्त लोक घेता ते अंत भितर तांणे सेवे म्हळ्यार बाकीच्या जास्ती हे दिवचें ना. जेवण खाण वस्त्र हे इतलेची तुमकां जास्ती ना. आनी तुमी शाळेन नवें तरी एक केंद्र ताचे भितर मस्त आसा योगा आसा, संस्कृत भाशण शिबीर आसा, संस्कार केंद्र आसा, बालगोकुल आसा, हे आसा शिशु मंदिर आसा, भरपूर नमूने प्रकल्प आसा. आमकां जे अक्षरां विंचून घेतलें हांव शिक्षण क्षेत्र विंचून घेतलें. उरीत टायम सांजेरी खाली बशा दिलें ना. सकाळी शाल करूनचे सांजेरी दुसरे शाळे वचून बालगोकुल बालसंस्कार केंद्र तांकां बरी संस्कृत भगवद्गीता हनुमान चाळीस बियान हे कसं सुभाषित श्लोक देशभक्ती गीते देशभक्ती देश कथे असं लुट्टू सांगून ते चेडवांका. आनी संस्कार केंद्र म्हळ्यार स्लम एरिया उपेक्षित एरिया उरता तसं स्लम एरिया कडेन वचून उपेक्षित आमी ते चेडवांक ते शिकयचे. तर आमगे हाजी बदल कसं न्ही संस्कृती बदल ते संस्कार तांकां दिवचे. ते ते उठ्ठो आमी अंत भितर सिंधू सप्तशा भितर आमकां ते जीवन अंत आमकां बी तांत भितर उपयोग येता. चेडवां बी तांत भितर तेची तू आनीक शारदा विजय की खंचकी एक नृत्य रूपक केल्ले खंचकी एक मस्त इतले चेडवांक घेवन तू एक नृत्य रूपक हे कसं ते हे दशावतार स्कुलांत शाळेंत दशावतार. तर ते तितले चेडू ओटो तांकां तयार करता ते आभूषण घालका एकल्या घालून काय एकली धांवता तितली सान चेडू म्हाका ते पळोवन ते चेडवान केलेले विशेष कसले सान चेडवान केला ते चंद दिसता. चंद दिसले शिवाय तुम्ही ते कशी करून घेतले तांगे कडसान अशें. म्हाका आमगे स्कुलांत रौप्य महोत्सव 25 वर्सां आमगेले कोंकणी एज्युकेशनाचे तेन्ना एज्युकेशनाचे तांणी कसं म्हणलें आमगेले मॅनेजमेंट लोकांना तुमगे बालमंदिरच्यान 1-2 तासां कार्यक्रम दिवका म्हळें. तेन्ना आमकां 190 चेडू बालमंदिरांत इडी बालमंदिर एक कार्यक्रम दिवका न्ही म्हण आमी आमगेले बाकी टिचर्स 8 टिचर्स आमी नर्सरी LKG UKG ಒಟ್ಟು ಮೇಲಿನ 8 टीचर्स 3 क्लास ಒಟ್ಟು बसून हांव केलें. म्हळ्यार आमी एक कार्यक्रम दिवया बेस्ट पिटी कार्यक्रम नाका ಒಟ್ಟು एक कार्यक्रम तांचे भितर येतात आनी ಒಟ್ಟು लोकांक तांचे भितर 2 तासां कार्यक्रम दिवया म्हणून हांव कसं केलें ಒಟ್ಟು टिचर्सां बसकार सांगितलें एक क्लास एक दिले एक अवतार दिलो एक दोन अवतार दिलो. दशावतार 10 अवतार न्ही हांव 2 अवतार ताका 2 अवतार हाका 2 अवतार ಒಟ್ಟು टीचर 2 अवतार दिले. आनी हांव कशें म्हणून इतले मेगेल टायमा भितर उठलो एक कडेन घेवन अर्द करून शिकले. एक 15-22 टायम घेतलो घेवन ताजे ಒಟ್ಟು पद ಒಟ್ಟು ताका जावकशील पद एड करून ताका ಒಟ್ಟು रेकॉर्डिंग ಒಟ್ಟು करून ताका जावकशील ಒಟ್ಟು हे करून अंत ते 190 लोकांनी मेळून केले एक दशावतार कार्यक्रम गेले रौप्य महोत्सव अंतू ಒಟ್ಟು लोकांक खुशी आकर्षणीय कार्यक्रम जालो दशावतार. आता पर सध्या तुमगेले एक व्हिडिओ व्हायरल जाला तुम्ही खंय की चेडवांक ट्रिप्पा घेवन वता आसाची आनी घोशणा दिता आसाची अशी सर्व कडेन मस्त ग्रुप आसन आयले ते तांतू तुमी काही दिसनाची पण एक तुमी कस की चेडवाची रिशिस्त जावन बरे संस्कार केलेले तांतू दिसून आयले. आता मुखार येतल वर्षांत तूं आनी कसन कर का म्हणून तुमी कसं योजना घाल्या की म्हाका स्कुलांत हांव वता आशिल्ले चंद्र म्हाका इतलें पुरोसी दिसता म्हळ्यार म्हाका स्कुलांत आनी कसन तरी करता
मागीर हांव स्कुलांत आसा आनीक थोडे वर्स मागेले सेवे आसा तांतूं भितर हांव कसं तरी करता तांतूं भितर ताजे नंतर भायर येयले नंतर आतां करता आसा भायर येयले नंतर हांव करता आसा जाल्यार म्हाका हें जाले नंतर हांव एक कसं तरी एक बरें एक आमगे स्कुला मेळचें तसलें शिक्षण दुसऱ्या शाळेंत चेडवांक मेळका म्हणलें मागीर दुसऱ्या शाळेंत चेडव मागीर चेडव मात सिमी जाता भगवतगीते हनुमान चाळीस आनी तुगेलें तें सुभाषित श्लोक पद कसं हांव प्रतिश्ठाना भितर घेतलें संस्कारित शिक्षण दुसरे इतर शाळेक मेळकात आनी म्हाका लोकांक सांगलें तुमी मागीर शाळेंत येवन म्हाका भगवतगीत शिकया मागीर शाळेंत येवन हनुमान चाळीस शिकया हांव सांगलें आतां तुमी मॅरी तुका ಒಟ್ಟು चेडवांक हाचो उपयोग जावपाक ते एक म्हगेलो गोल आसा म्हळ्यार मुखार हांव केन्ना तें करता म्हणून आसा आनी भगवतगीतेची एक हें एक काडका म्हणून आसा कसो न्ही सत्संग ते एक म्हाका भगवतगीता म्हाका मस्त बरें म्हाका दिलें आनी हें केलें मागीर जिवनांत बरें म्हाका एक हें शिकलें तेजे खातीर ते एक हांव सत्संग काडका म्हणून आसा तें मुखार मागीर जिवनांत ते एक आतां पळय तुगेले सुमार इतले फोटोज आसाचे आमी तावडी पळयल्ले ते हांगा दाखयताले ते एक फोटोचे ते कसले खंयचे कार्यक्रमा वेळार कसले ताजे संदर्भ हो तूं सांगचे पयले फोटो आयला शांतिका परमेश्वरी देवस्थानांत एक कार्यक्रम जाल्ले तांचे भितरय नयना कामत रुपा वयनी आमगे संत्यांनी हांव तिगे लोक मेळ नासले तांगेले तिगे लोकांक मेळ ती मेळ मागीर एक थोडे तांणी असले एक करच्याक म्हाका आपयलें तुगे असले एक रुपकांत म्हाका बेगीन तांचे भितर केन्ना केन्ना कसकसन कोण पात्रधारी वचके जाले कसकसन हें आसा म्हणून सांगिल्ले नंतर हांव तांगेले संती मेळ घेवन तांकां एक हें दिवंक घेवन तांचे भितर केले कार्यक्रम ते येडीवर स्वामी शांतिका परमेश्वरी कुमटेचे ग्रामदेवते शांतिका विजय म्हणल्यार भितर हो कार्यक्रम तांचे मागीर एक सांज पात्र तांणी म्हाका अवकाश दिलो तांचे भितर तांकां शिकले हे बी तेची तांचे भितर म्हाका स्वामीन म्हाका हें दिल्लें कसो गौरव केल्लें हांव तें हें केलें सो तांचे भितर हें केलें म्हणून तांणी स्वामीन म्हाका हे पयलीं केन्ना युवा सेवा वाहिनी आमगेले गौडसार समाज युवा सेवा वाहिनींत एक कसले कार्यक्रम दिवका म्हणल्यार उठून लोक कसं डिंग डॉंग डॅन्स दिताचे म्हाका तें उठी इश्ट ना दिवच्याक हांव कसं केलें की म्हणून भगवतगीते चेडवान सांगितलें आमगे समाजावरती चेडव ते भगवतगीतेचे ध्यान श्लोक चेडवान सांगले ते ಒಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ 9 ಶ್ಲೋಕ ಚೇಡವಾನ್ सांगले ते चेडवा ಒಟ್ಟು बायट आसा आमी शिकयतात ते चेडवा स्कुलाक हांव स्कुलाक तर चेडवाक भगवतगीता अतिशय बरो उपक्रम खुशी जाता चेडवान अशें कसं की केली पळयल्यार आतां मुखार पळय हांगा कसलें हे ते हांव दशावतार केले म्हणलें न्ही आमगे स्कुलांत रौप्य महोत्सव ते ಒಟ್ಟು चेडवान दशावताराचे ते तांचे भितर हांव ಒಟ್ಟು टिचर्स आसाचे तांतूं म्हाका हे दशावतार अंतर्गत म्हाका हलव मಕ್ಕಳ ताई म्हणून म्हाका आमगे कोंकणी एज्युकेशन ट्रस्टाचे मुरली म्हाका ते हलव मಕ್ಕಳ ताई म्हणून एक बिरुद दिलें जावं तशी आतां वयते हे ಒಟ್ಟು आभूषण घाल न्हू ते प्रॉप्स धवन ती चेडवान थंय राबोवचे तांकां भयंकर कश्ट ते तुमी करून दाखयल्या हायची विशेश आतां हात नंतरचे फोटोन थंय कसले हे पयर आमगेलें गॅदरींग जालें गॅदरिंगांतू आमकां हनुमान चाळीसचें सांगता म्हूण केलें आमगेले ಒಟ್ಟು गेस्ट न्ही येले तेन्ना UKG चेडवाक हनुमान चाळीस शिकयलें तांणी नंतर 30 श्लोक सांगले हनुमान चाळीस ಒಟ್ಟು सुरान म्हण एक सुरान म्हणटात 30 श्लोक सांगले तांणी हनुमान चाळीस UKG चेडवाक आमगे शाळेक हांव शिकयता LKG UKG चेडवाक हनुमान चाळीस भगवतगीता शिकयता जावं हे बरे संस्कार आयकल्यारय खुशी जाता हो कसले हे पयरे म्हाका ते ಒಟ್ಟು ते वयर विडियो वैरल न्ही जाले न्ही ते ಒಟ್ಟು जाल्ले हाज्यान तांचे भितर ಒಟ್ಟು लोकांक हे जावन खुशी जावन आमगेले कोंकणी एज्युकेशन मात्र मंडळी म्हणून आसा ते मात्र मंडळी माते लोकांक मेळ न्हू आनी ह्या दिसाक एक हें करता आनी तेगेले म्हाका मस्त तांगेले भितर अचिवमेंट केल्ले हांव आशिल्ले देखून आनी ಒಟ್ಟು लोकांक मेळ्ळें म्हाका ಒಟ್ಟು चेडवाल ಎದ್ರಾಕ ಒಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ರಾಕ ಒಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕ लोकल मात्र मॅनेजमेंट लोकल ಎದ್ರಾಕ आनी म्हाका मात्र मंडळी लोकांक सन्मान केलें फस्ट म्हगेलें म्हाका मस्त अशी हांव काम करता आशिल्लें संस्थेंत आनी चेडवाल आनी पेरेंट्स जाले आनी लेद्राक म्हाका एक हें दिलें न्ही सन्मान म्हगेलें फस्ट सन्मान खुशी जाल्ली आनी तुमगेले म्हाका दिसता हे तुमकां गुप्त सर तांगले कार्यक्रम हो विडियो व्हायरल तो तुमकां भारी खुशी दिवन गेलो तर हाजी हो पळय आनीक हे तांणी प्रेरणा ट्रस्ट म्हूण ताजे कितें 8 दीस पयले बसंत भट म्हूण सांगून माळसा देवस्थानाचे मेन तांणी बेंगलुरच्यान हांगा प्रेरणा ट्रस्ट लोकांक प्रति वर्साक एक अचिवमेंट केलें बायलांक तांणी हें करताचें कसं सन्मान करताचें तांचे भितर मागीर हें हांव थंय तांगेले भगवतगीते काडले थंय 8 दीस ते महाराष्ट्राचे ताका तांणी तांगेले चेडवां ಒಟ್ಟು बाकीचे ते विडियो वयर त्या ಒಟ್ಟು मेळ्ळो बाकी ಒಟ್ಟು कोणाक विंचे म्हणटा तांणी हे पण म्हाका तांचे भितर सिलेक्ट केलें प्रति वर्स एक लायक हे वर्स म्हाका म्हळ्ळें ताका एड जेवन येलें तें म्हळ्यार
ते हे दिल्ल्याक आणि हांगीक हे केल्ल्याक म्हळ्यार तू बरें काम करतसा आणि तांची ಒಟ್ಟು जाणीव ते गांवचे लोक आसा अशी कर न्हू तुगेलो सत्कार केल्लो आसा कसो न्ही हे भगवद्गीते पूर्ण म्हळ्यार हांव भगवद्गीते अभियान स्वर्णवल्ली स्वामी भगवद्गीते अभियान प्रति वर्षी एक अध्याय विंचूंक घेताचे स्वर्णवल्ली म्हणटा शिर्सीचे गंगाधरेंद्र स्वामी तांचे भितर आमगेले ಒಟ್ಟು कमिटी लोक आसाचे तांणी उठला काय म्हळ्यार कसं गेले की म्हळ्यार आनी हांव मस्त केंद्र केलें गेले पंत हे पंत बी केलें हे पंत लोकांक घेवन हांव ते पण मस्त केंद्र वचून शिकयलें त्यांनी ते कमिटी लोकांनी ಒಟ್ಟು मेळून घेवन म्हाका तांणी भगवद्गीते हांव इतलें ಒಟ್ಟು केंद्र केलें देखून तांणी म्हाका अपोर सन्मान केलें. तुगेल हे कार्यावळी पळयल्यार अतिशय खुशी जाता. अशी दिवसन दिवस तूं वाडयत वच आणि आमगेले गांवचे लोक आमगे कुमटे गांवचे लोक ताचो लाभ मेळो तुका बी समाधान खुशी मेळो अशी हांव सांगू ना आमगे सर्व प्रेक्षकाले आणि तुगेले मनपूर्वक धन्यवाद सांग. म्हाका एक आयच्या दिसाक तुमी म्हाका एक आपेल म्हाका अगदी खुशीची मागीर हे ಒಟ್ಟುची इतली साका 38 वर्सां सर्वीस साका तुमी हे आपूण घेवन म्हाका एक एक अवकाश दिल्ले विश्व कोंकणी केंद्राचो आनी तुमकां हांव मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद समर्पण करता. धन्यवाद.